प्रितीच्या अष्टानू आमी साडेकाळाच्या 30व्या आयतारान भितर सरल्यात आनी हो 30वो आयतार आमकां सगल्यांक विशय दिता तो म्हणल्यार आमी दर एकली प्रामाणीकपणाची आनी कालतें जिवीत जिवंक आमकां हो विशय उलो मारता। जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता जेन्ना आमची काळजां आमी बापाक मोगान उबारतात तेन्नाच बाप आमचे सोबी दया दाखयता। आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू आपलो नमुनो आनी मार्गदर्शन दिवन आमकां सगल्यांक सांगता जेन्ना आपूण देवाक मानता तसलें जिवीत जियेलो तेन्नाच म्हाका मुकूट फावो जालो। म्हणटच आमी सगळीं देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतात तेन्ना आमकां होच बापाचो मुकूट फावो जातलो। जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानान आमकां फारिसेवाची आनी 2 वस्तुदाराची गोत आमकां सांगून आमकां सगल्यांक प्रामाणीकपणाचें जिवीत आनी सगल्यांक एक कालतें जिवीत जिवंक आमकां उलो मारलो आसा। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयचो विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत आयच्या दिसाक तुमकां सांगता। एक पावटी एक दादलो खूब गिरेस्त आसलेलो बऱ्यांतले बरें धंदो तो करतालो। म्हणटच ताजो धंदो बरो चलतालो आनी गिरेस्त म्हणटच एका दिसाक तो बरो ना पडलो आनी बरो ना पडलो म्हणटच ताजो मरणाचो वेळ पावलोलो आनी जेन्ना तो हातरुणार आसलेलो तेन्ना ताणें सगळ्या लोकांक आपयन हाडले कित्याक ताच्यो निमण्यो घडयो सादतना तो सगल्यांक जाप करूंक सोदतालो, सगल्यांक पळोवंक सोदतालो आनी हांव चिंतूच जेन्ना सगलो लोक एकठांय जालोलो ताची गोची ताची शेजारी ताची इश्ट सगळीं एकठांय जालेलीं तेन्ना ताणेंच निमण्यो घडयो सादतना तांचेर नदर मारली आनी नदर मारून ताणें तांकां म्हणलें आतां आपलो निमणो आदिवस म्हणपाचो वेळ पावलो पूण तुमी सगळीं हांगा कित्याक आयिल्लीं आसात? कोणूच ना काय म्हणून म्हजो धंदो पडोवंक एकलोय तुमी रावूंक ना? आनी तेन्नाच ती सगळींच अजाप जालीं हो दादलो मरूंक आयला पूण आपल्या धंद्याचेर आनी गिरेस्तकायेचेर आपलें मन आनी काळीज लागून आसा। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमकां सगल्यांक गिरेस्तकायेची आमची आशा आसा, संवसारान जिवंक आमकां आशा आसा पूण आयच्या दिसाक आमकां दर एकल्याक एक वस्त देव सांगतना आपल्या उतराची समजणी दितना आमकां पयली वस्त आयच्या दिसाक सांगलेली आसा। आमी कितलीं गिरेस्त जावं पूण गिरेस्तकायेन जियेतना आमी आमचें प्रामाणीकपणान जिवीत जियेतना पयली वस्त आमी करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमची गिरेस्तकाय, आमची देणी, आमची बेसांवां भाव भयणीनो आमी संवसारा सोबे वांटूंक गरज आसा। फारिसेव मनीस हो गिरेस्त आसलेलो खरो, आपल्या जिवितान प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियेलो पूण सदांच दुसऱ्या सोबें गरजेवंता सोबें केन्नाच तो पावूंक ना। आमी सगळीं आमच्या जिवितान अशेंच जायते पावटी करतात जेन्ना आमचें जिवीत जियेतना आमी गिरेस्त जावंक सोदतात, आमीच प्रामाणीकपणान जियेतात अशें आमकां दिसता पूण केन्नाच दुसऱ्या सोबें गरजेवंता सोबें आमी पावोंक सोदिनात। देखूनच पयले सुवातेर हेंच प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियेतना आमी सदांच दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवंक, दुसऱ्या गरजेंत आमी पावूंक आमकां पयली वस्त आयच्या दिसाक विशयान उलो मारता। आनी आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार 2 वस्तुदार जेन्ना देवा सोबें मागणें आपलें उबारतना, आपल्यो गरजो देवाक उबारतना सदांच आपलें जिवीत मागण्या सोबें आनी मनशा सोबें कालतिकायेचें जिवीत तो जियेलो। जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त जावं आमी गिरेस्त बरे गुणांनी गिरेस्तकायेनी बऱ्या देण्यांनी आमी भरलेलीं आसात पूण आमकां सगल्यांक दुसरी वस्त आमचें मागणें देव आयकून घेतलो जाल्यार आमकां गरज आसा ती म्हणल्यार मनशा सोबें आनी देवा सोबें आमी सदांच गर्वान न्हय पूण कालतिकायेचें जिवीत जिवंक आमकां दुसरी वस्त उलो मारतात। जाल्यार आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार भाव भयणीनो बागेवन पावलू आमकां सांगता आमकां तर देवान भासायलेलो आमकां मुकूट फावो जातलो जाल्यार आमी सगळीं दर एकलीं आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक गरज आसा। देखूनच भाव भयणीनो आयच्या दिसाक मागुया आमी सगळीं देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन होच मुकूट आमच्या जिवितान आमकां दर एकल्याक फावो करूंक
आमकां इस्कुरपा ह्या आयताराक हेच विशयाचेर नियाळ कोत्ताना मागुया.